स्पीकर सर, येस आयज आमी मुख्यमंत्रीन आनी आमचे बाब एलेक्स सिक्वेरान आयज जे रेझोल्युशन मूव केल्लें आसा, आयज म्हादेची जायती चर्चा जाल्ली आसा आनी जायते चळवळ म्हणून ऑपोजिशन पार्टीन सगळे कडेन चलयल्ले आसा. म्हाजें मत इतलें आसा स्पीकर सर की आमी गोंयकार म्हणून आमी सगळ्या लोकांनी आयज विधानसभेन आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा संदी गावल्या उलोवपाक. आनी अशें ना की आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचो सरकार हेजेर दुर्लक्ष खंयचे प्रकार केल्लो आसा. आयज आमी सगळे जेन्ना म्हणटा आमी गोंयकार, आमकां म्हादय जाय आनी आमकां म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आनी आमकां म्हादयचो जो विशय जो आहा, आमकां सगळे जे आमदार हांगा बसल्या प्रत्येकाक दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी आनी ह्या विधानसभेन आमी जेन्ना रेझोल्युशन आमच्या मुख्यमंत्रीन मांडल्या, आमकां सगळ्यांक एकजूट येवन आमी युनॅनिमसली दाखोवन दिवंक जाय की गोवा राज्य एक हा. आयज परिस्थिती ह्या तरेची हा की हांगा खंयचोय मुद्दो गावल्यार ह्या मुद्द्याचो पॉलिटिकल मायलेज विरोधी पक्ष कशे घेवपाचे हेजेरूच तेंचे चडशे लक्ष आसता आनी चडशी चर्चा आसता. आयज म्हादय कशें प्रोटेक्ट करपाचें काय आमकां येवन सूचना जेन्ना मुख्यमंत्रीन आयज ऑल पार्टी मिटींग मांडलेली आनी आपयल्ले सगळे पार्टीचे लोकांक, तेन्ना विरोधी पक्षाचे कोणूच आमदार आसूनय आमी त्याच परिसरांत आमच्या मिटिंगेक येवंक ना. केन्ना केन्ना रस्त्यार वचून मांडपाच्या ऐवजी जेन्ना विधानसभा चालू आसता, काय मुख्यमंत्री आसा, काय आमी जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन वयता तेन्ना आमी एकत्र रावन आमी आवाज उठोवपाची गरज आहा. कारण आमकां वयर केंद्रान आमकां सांगूंक जाय की बाबा गोंय राज्यांत सगळे पक्ष एकमत आसा, सगळे पक्षाचे आमचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत करता, मुख्यमंत्री बरोबर आमी आसा आनी आमी एकजूट रावन आमकां न्याय जाय. आमकां केन्नाच अशें दिसूंक ना की विरोधी पक्षान आवाज उठोवपाचो ना. पूण विरोधी पक्ष आयज आवाज उठयता फक्त आपल्या स्वार्था खातीर. कारण इतलेंच आहा की आयज सरकार बरें काम करता आनी तेंचे कडेन मुद्दे ना. पूण आमी आयज ते मुद्द्यार वचूं नाका. आयज एकूच मनशाक टार्गेट केल्यार आनी एकूच सरकाराक टार्गेट केल्यार की आमी दुर्लक्ष करता. 2006चेन कितें घटना घडल्या आनी 2006चेन जें कितें घडलां आनी ज्या तरेचें वॉटर डायवर्जन त्या टायमाक जाल्लें आसा तो विशय न घेता आयजच्या दिसा आमकां कितें करूंक जाय, आमकां ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आमचो आमचो विरोधी पक्ष नेते हांगा बसले. हांव आयजची गजाल कांय वरां पयलीं आमचो सिद्धरामय्या जो आहा काँग्रेस पार्टीचो लिडर, हेणीच उल्लेख केल्लो आसा आनी तेजेर हांव चर्चा करिना, फक्त वाचता. A CWTC permission to Karnataka government's DPR on Madai is a political move by BJP government due to the upcoming elections. They don't want the project to happen. Congress will complete the Madai project in 2 years, spending more than 4,000 crores. This is the statement that he has just made. हेजो अर्थ आनी काडपाची गरज ना. आयज हेजो अर्थ कितें आहा आनी कशें हें समजून घेवपाचें हें प्रत्येक मनशाक आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आहा. आयज आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय आमचे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टच्या माध्यमांतल्यान जायत्यो गोश्टी जे मुख्यमंत्रीन पावलां घालून घेतलेले आसा. आयज आमकां एक विचार आमी करूंक जाय हें हांव विनंती करता विरोधी पक्ष नेत्याक आनी आमचे जायते विरोधी भाव हांगा बसल्या, आमदार बसल्या. आमी सगळे आमदार आमकां प्रत्येकाक दिसता, हांव फक्त 37चो आयलो, 37चो आमदार रिप्रेजेंट करता, म्हाजी मिसीस रिप्रेजेंट करता पर्या मतदारसंघान आनी आमकां बी दिसता की हो म्हादय ह्या विशयचेर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावपाची गरज आहा. इतले दीस हांव उगी रावलो, प्रेस विचारता आमी कित्याक उल्लेख करना, शब्द काडिना. आमी जेन्ना जाणा की आमचो सरकार जो गोंय राज्यान आहा, जे नेतृत्व मुख्यमंत्री करता आनी केंद्रान आमचें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा, आमकां आमच्या नेतृत्वान विश्वास आहा. जेन्ना कितें घडटलें, कशें घडटलें आमकां जेन्ना तें खबर आहा, तें परत परत प्रेस कडेन वचपाची गरज ना. आयज सांखळी चळवळ तुमी केली, सांखळी ज्या तरेचे टार्गेट केले की फक्त मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघान आमी वचून मिटींग घेतले, हेज्या ऐवजी जर मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले एक डेलिगेशन घेवन आनी चर्चा केली की बाबा आयज फुडें आमकां कशें वचूंक जाय, हेजेर आनी सोल्युशन आमकां गावूंक शकता. विरोधी पक्षा कडेन आयडिया आसूं येत, पूण ते आयडिया आमचे कडेन शेअर करपाक कांय हरकत ना. पूण आयज तुमी पळयल्यार हांव बी सांखळी बरो जाणा जावन आसा आनी ह्या मतदारसंघाचे कितले लोक गेले हांकां टार्गेट दाखोवंक जाय आशिल्ले की सांखळीचो लोक चळवळेक भाग घेतला म्हणून. आमचो सांखळीचो लोक, 37चो लोक, बिचोली डॉक्टर शेटी आसा, प्रेमेन शेट आसा, आमकां सगळ्यांक पयलीं मार बसता थंयच्यान. आनी आयज जो DPRचो जो विशय आहा, ह्या DPR
जर पास जालो जर आमकां सुर्लाच्यान पयलीं मार बसतलो. आमकां हें सगळें जाणा आसा आनी म्हणूनच हांव सांगता आनी हांव विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक की आयज हे DPRचे जायते आहा. DPR पास ते कमिशनान केले म्हणून इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. तेजे नंतर एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, जायत्यो गोश्टी आसा. आनी आयज आवाज उठोवपाक जाय जाल्यार आमी 70च्यान आमी 4-5 कितें 10,000 लोक हाडून आमी आमचो मुद्दो आमी मांडूं शकता. पूण आमी लोकांक बेश्टे अस्वस्थ करिना. लोकांक आमचेर विश्वास आहा म्हणून साखळीचो लोक बी वचूंक ना, 70चो लोक बी वचूंक ना, कारण लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा. हांवें एकूच सांगलेलें आसा आमच्या लोकांक की हांव जे मंत्रिमंडळान आसा ते मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व करता त्या सरकारा बरोबर आमकां रावपाचें ठामपणी गरज आसा. जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना आमी मुख्यमंत्री बरोबर रावंक जाय, सरकार बरोबर रावंक जाय, कारण न्याय हे गांवतलेंच. तुमी जर आमच्या बरोबर त्या दीस मिटिंगेक आयिल्ले, विरोधी पक्ष पार्टी प्रत्येक पार्टी तुमकां गोंयचो हित म्हणून तुमी राखता म्हणून तुमी सांगता आनी त्या दीस तुमी आयिल्ले, तर त्या दीस तुमकां कळपाचें कितें जाल्लें. मागीर मुख्यमंत्री बी विश्वास येवपाचो तुमकां आमच्या वांगडा दिल्ली व्हरपाक. तुमी सगळे गोश्टी आयकून घेवन मागीर हांगा येवन तुमी मागीर तेजें राजकारण करता. खंय शब्द कितें चुकलें त्या शब्दाचो मागीर तुमी गैरवापर करता. हें योग्य ना म्हणून म्हाका तरी दिसता. आयज हांव उबो रावला हांगा इतलेंच खातीर की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे होम मिनिस्टराक आमी जेन्ना मेळ्ळे, हे लोक म्हणटा की कोण कोण म्हणटा कितें जावंक ना, कितें जावंक जाय, ते सगळे पब्लिकान उलोवपाची गोश्ट नासता. आमकां कितें सांगलां कितें ना ते मुख्यमंत्री खबर आहा, आमकां खबर आहा. आमकां जाय की आमकां न्याय जाल्लो जाय. आयज म्हादयचेर टॅक्निकली हांव वचना. टॅक्निकली जाय ते आमचे लोक आहा सांगपाक, मुख्यमंत्री बी सांगतले. आयज सुर्ला सारक्या गांव जो आमी इतल्या वर्सां राखून दवरला, तुमकां दिसता की आमी शांत रावतले जर थंयच्यान पाणी गेल्यार? थंयचे DPR हे सगळे बरे आहा, हे शब्द बरे दिसता. मुख्यमंत्रीचे सदां फकाणां उडोवपाची हे विरोधी पक्षाची आयज संवय जावन जाल्ली आसा. आमकां खंय तरी सिरियसनस जर घेवंक जाय तर म्हादयचेर जर सिरियसनस घेवंक जाय, पयलीं हांव विरोधी पक्षा बेश्टें सांगूंक दवरता की सरकार तुमचो ना दिल्ली, सरकार आमचो दिल्ली आहा. आमकां कितें सांगलें गेलें तें आमकां खबर आहा. तुमचो सरकार जावचो ना 2024 बी. 24 मोदी सरकार परत येतलो आनी तोच आमकां न्याय दितलो. हांव आयज सांगूंक सोदता स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट, ही कॅनॉट इंटरप्ट मी, लेट मी फिनिश, देन ही कॅन कॉन्ट्रडिक्ट मी. आनी मेन म्हणजे कितें आसा की जेन्ना आमचे मोदीजी सारखे एक ह्या तरेचें नेतृत्व आहा जे आमकां आयज सगळे प्रोजेक्शन्स केल्यार आमचो 2024 आमचोच सरकार येतलो, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येतलो आनी भारतीय जनता पार्टीच्यानूच आमकां ह्या गोंय राज्याक आमी न्याय दिवंक शकतले. काँग्रेस सारकें आमी करूंक ना. जे काँग्रेसान जे कितें गोश्ट्यो केल्यो आयज खंय कोण खंय बसूं येत, पूण जे घटना घडल्यो ते घटना घडल्यो. 2006 जे जालें ते जालेंच. आनी म्हणूनच हांव विनंती करता आयजच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक की आमी सगळे लोक आमची तरी पुराय आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसा आनी हांव तुमकां बी विनंती करता, हे गोश्टीक राजकारण म्हणटा तें हाडप ना. हे गोश्टीचें राजकारण हाडून आमचें नुकसान जातलें, गोंय राज्याचें नुकसान जातलें. तुमकां बी हीत गोंयची आहा. तुमी गेल्ले मिटिंगेक, जाय ते लोक ते मिटिंगेक वयता, ते मिटिंगेचो उद्देश कितें? राजकारण करप काय त्या मिटिंगेचो उद्देश आशिल्लो की खऱ्या अर्थान आमी सोल्युशन हाडटले? कोण तरी वयता प्रत्येक गांवांत मिटींग घेता, हरकत ना. विरोधी पक्षाक अधिकार आहा, तुमकां जाय ते तुमी वचूं शकता, जाय ते तुमी करूं शकता. पूण म्हाजें मत इतलें आसा की जें हांव पळयता पेपरान ह्या तरेचें गाजयला ह्या दिसांनी की आमी सगळे आमच्या सरकारान सत्यानाश करून उडयला म्हणून. आमच्या सरकारान कांयच तशें केलें ना. आमच्या सरकारान आमच्या गोंयचे आमी जे कितें मुख्यमंत्रीन पावलां घेतल्या, हांव सदां ऑब्जर्व करीत आसता, हांव चडसो उलयना. गेले 4 दीस प्रेस विचारता, म्हादय तुमची एरियांतल्यान व्हांवता तुमी, कित्याक कांय शब्द काडिना? अरे जेन्ना म्हाका म्हाज्या नेतृत्वाचेर विश्वास आहा, जेन्ना म्हाका मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा, जेन्ना हांव त्या मिटिंगेक डेलिगेशनान गेला आनी म्हाका खबर आहा की म्हादयचे ऑथॉरिटीचे मुख्यमंत्रींचे प्रस्ताव मांडला ते निश्चित जातले, कारण केंद्र सरकार बी आमचो बी BJPचो राज्य आहा, आमचो सरकार आहा, आमचेर कित्याक कोण अन्याय करतलो? आनी म्हणूनच हे जे तुमी येता आनी तुमी साखळी मिटींग घेता, हांव आयज सांगता मुख्यमंत्री की हांव मुख्यमंत्री बरोबर ठामपणे आसतलो आनी म्हाका पळोवंक जाय की कितले लोक तसले मिटिंगेक वयता. साखळीचो कोण नाशिल्लो थंय, तुमी बेश्टे ते प्रोजेक्शन करता की साखळीचो लोक येता मिटिंगेक. तुमी भायल्यान लोक हाडले
ज्या मतदारसंघान ज्या तालुक्यान तेजो प्रॉब्लेम जाता, आमकां प्रॉब्लेम जाता, 70 प्रॉब्लेम जाता, डॉक्टर शेटेक प्रॉब्लेम जाता आनी परिसरान फुडें फुडें गेल्यार प्रत्येकाक तो लागता, ती न्हंय लागता. आमकां आमचो लोक आमचेर विश्वास करता. 70 लोकांचो विश्वास बी मुख्यमंत्रीचेर आसा, सांखळीचो लोकांचो विश्वास बी मुख्यमंत्रीचेर आसा आनी गोंयची जनता बी मुख्यमंत्रीचेर विश्वास करता. तुमी एक कांय प्रमाणान लोक थंय गेले आनी सांगले आनी दुसऱ्या दिसान वर्तमानपत्रान आयले की बाबा विश्वास ना, ही परिस्थिती आहा, तशें घडचें ना. आयज विधानसभेन हांव उबो रावला कारण हे प्रस्तावाचेर म्हादयचेर आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आहा. मुख्यमंत्रीक जे पावलां मुख्यमंत्रीन घेतल्या, जे पावलां मुख्यमंत्री घेतले, जे सुप्रीम कोर्टान सगळ्यात बऱ्यांतले बरे लॉयरचो वापर करपाचो प्रयत्न जे मुख्यमंत्रीचे आसा, म्हाका खात्री आसा की हाका यश गावतलें. आयज ते वॉटर कमिशनान बेश्टे डिसिजन दिले म्हणून हेजो अर्थ जायना की ते फाल्यांच वचून ते चालू करूं शकता. तांकां ते एनवायरमेंट क्लियरन्स पासून जायते गोश्टी आसा, ते फुडें कशे वयतले ते आमकां खबर आहा. आमकां जेन्ना हांव म्हणटा स्पिकर सर की आमकां आमचे केंद्र नेतृत्वान आमकां विश्वास आहा, हेजो अर्थ इतलोच आहा की म्हाका विश्वास आहा की मुख्यमंत्रीन जे प्रस्ताव मांडल्या हेका न्याय गावतलो. मुख्यमंत्रीन जे प्रस्ताव मांडल्या आनी जे वॉटर ऑथॉरिटीचे मुख्यमंत्रीन चर्चा केल्ली आसा, आमकां न्याय गावतले. गोंया राज्याचे वॉटर आनी हे म्हादयतले पाणी डायवर्ट करपाक काय गोंया राज्यान आमी हांगा बेश्टे बसून रावूंक ना. मुख्यमंत्री टायम टू टायम थंय वचून तेंचो प्रस्ताव आनी ते कशे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच. आयज स्पिकर सर, आयज विधानसभेन आनी गेले 10 दीस आमी पळयता की जे तरेचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा, जे अस्वस्थ लोकांक करपाचो प्रयत्न चालू आहा, हे अस्वस्थ करपाचे योग्य हे स्ट्रॅटेजी न्हू. आयज लोकांक अस्वस्थ करून आमकां गावतलें कितें? थोडे दीस तुमकां विरोधी पक्षाक पब्लिसिटी गावतलीच. तुमी घेतले पब्लिसिटी, सगळे पत्रां हांवें सोडून दिले हे पेपर वाचपाचें, कारण सगळे कडेन आमी पळयता हेंच आहा फुडें सदें. पूण आमचो मुद्दो कितें आहा? आयज जेन्ना केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचें नेतृत्व सरकार आहा, जेन्ना आमचे देशाचे प्रधानमंत्री एक सेन्सिटीव अशे व्यक्ती आसा, आमकां खात्री आहा की गोंयाचेर अन्याय जावचो ना. आयज परत एकदां सांगूंक सोदता हावसान की CA कमिशन जे आहा, ह्या कमिशनान जे डिसिजन घेतलेलें आसा ते कशेंय डिसिजन घेवं. आनी हांवें आतां तुमचे काँग्रेसाचे लिडराचे शब्द बेश्टे वाचून दाखयल्ले आसा की काँग्रेस पार्टीचो सिद्धरामय्या सांगता की तेका त्या डिसिजनाचेर विश्वास ना. म्हणजे हेजे आनी फुडें हांव ते वाचपाक वचना, कित्याक हे आतांच न्यूज भायर आयल्या की आयज तेणी बेळगांव आनी ते हुबळी धारवाड ते सायडीक कितें करपाचो आहा ते काँग्रेस पार्टीचे लिडरान. स्पिकर सर, आनी हांव आमचे मुख्यमंत्री बेश्टे हांव एक मुख्यमंत्रीक सांगूंक सोदता की वी विल बी स्पेंडींग. Speaker sir, I don't want to be interrupted because my thoughts get disturbed. Speaker sir, Speaker sir, this is about Goa. Let us speak about Goa. Speaker sir, and BJP mo. Let him finish speaking. Speaker sir, आयज काँग्रेस ह्या राज्यान एक्सपोज जाल्ल्या. कर्नाटकान 4000 कोटी हे खर्च करपाचे ठरयल्ले आसा. जर काँग्रेस पक्षाचो सरकार थंय येतलो, हे म्हणटा, तुमकां दिसता की आमी बांगडे घालून बसले हांगा? सरकार केंद्रान कोण चलयता? तुमकां कितें क्लियरन्स येतले? DPR कित्याक दिलो रे? अरे DPR कित्याक दिलो? DPR CWC पास केल्या. Let him finish speaking. Mike वयर घाल. ना स्पीकर सर, तुका उलोवपाक जाय तेन्ना उलय न्ही तूं. लेट मिनिस्टर स्पीक फर्स्ट. Let him finish speaking. Speaker sir, Congress will complete the Madhai project in 2 years, spending more than 4,000 crores. गोयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता, हे काँग्रेस पार्टी जेंकां तुमी वचून स्टेजीर बसयता, हेंचे कितें परिस्थिती आनी हेंचे लिडर कितें करता ते. आनी आयज गोंय जनतेन हे आनी काँग्रेसचे गोंयान जे काँग्रेस उरोंकूच ना गोंयान, हे आतां काँग्रेस आयले ह्या सायडीक. काँग्रेस जे उरोंक ना ते अर्दी उरलेली काँग्रेस कितें करपाची आहा गोंयान? आयज मेन म्हणजे हांव सांगूंक सोदता गोंयचे जनतेक की काँग्रेसचो सिद्धरामय्या 4000 कोटी खर्च करून आयज बेळगावी म्हणटा तो गदग, हुबळी, धारवाड ह्या सगळ्या परिसरान हे पाणी व्हरपाचो तेजो प्रयत्न आसतलो. हेजे गोंयचे जनतेन खंय तरी विचार करपाक जाय. गोंयची मिडिया, आमचे भाव जे मिडियाचे भाव आहा
हेणी लक्षांत घेवपाची गरज आहा की आयज हें कितें चल्लां. आयज जेन्ना काँग्रेसीकूच विश्वास ना कितें CWCन जे ऑर्डर दिल्या हे योग्य ऑर्डर न्हू, तांकां दिसता की बेश्टे इलेक्शना खातीर केला, हे आनी फुडें हेजेर चर्चा करपाची गरज ना. पण तेचें इंटेन्शन काँग्रेसचें कर्नाटकान जें आहा की हे 4,000 कोटी खर्च करून हे पाणी डायवर्ट करतलेच म्हणून हेणी सांगलेलें आसा. म्हणून हे गोंयचे काँग्रेसीचें कितें आयकपाचें आमी. आनी म्हणूनच आयज स्पिकर सर, आयज ज्या तरेचे म्हाका तरी दिसता, आयज हांवें ठरयलें मुख्यमंत्रीक, हांवें सकाळीं आमी चर्चा केल्ली की म्हाका पयलीं उलोवंक जाय. केन्ना केन्ना विचार मागीर डिस्टॉर्ट जाता. हे सगळें आयकून 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 मागीर तकली मातशें वेगळे तरेन हें जाता की कोण कोण कितेंय उलयता आनी कितेंय आमकां आयकचें पडटा. आमकां मार मातसो बसलो, कारण ह्या लोकांनी ज्या तरेचो वातावरण तयार केल्लें आसा, म्हाका दिसना तुमकां जे आमकां त्रास आहा ते तुमकां तितलो त्रास आहा, कारण आमकां डायरेक्टली हीट आमकां जाता. पूण आमी आमचो विश्वास आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आमी दवरल्या. आयज गरज आसा आनी आयज बी वेळ चड वचूंक ना. तुमी सगळे आनी आमी, तुमी काय परके न्हू, तुमी बी गोंयकार, आमी बी गोंयकार. हय, सारको उलयला, सारकेंच उलयता हांव तुमकां, ते सगळे दाखयता एक एक करून. पूण मेन म्हणजे कितें आहा, आमी सगळे एक, आमी गोंयकार भाव भयण हांगा जे एसेंब्लीन आयज आसा, आमकां एकजूट येवपाची गरज आहा. एक कडेन येवन मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आयज तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आनी गोंय राज्याचे कारभार डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयतात, तांकां तेंको दिवन आमी सगळ्या लोकांनी एक युनॅनिमस अशें एक फिलींग तरी भायरच्या राज्यान दिवंक जाय की गोंयकार एक आहा म्हणून. आनी म्हणूनच स्पिकर सर, म्हाका तरी दिसता की आमी खूब पळयलें, खूब दीस आमी पळयलें ज्या तरेन आमकां आनी मुख्यमंत्रीक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो. हांगा मुख्यमंत्रीचें कसलेंच चूक ना. आमी आसा, आमी तेजे नेतृत्वाक आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिल्लो आसा आनी पूर्णपणे आमी पाठिंबो दितले. आनी जे कितें संघर्श मुख्यमंत्री करूंक जाय, गोंय राज्याच्या लोकांक हांव आयज सांगूंक सोदता की तुमी कसलीच काळजी करपाची गरज ना. हे सरकार तुमचे भावना जाणा जावन आसा. तुमची भावना कितें आसा म्हादय बद्दल, आमी 70चे लोक म्हादयक आमी कशें मानता, आमी मुख्यमंत्रीचेर आमी विश्वास दवरून, केंद्र नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून आमकां पावलार पावल घालून तो जे गायड करता ते गायडन्साचे सकयल आमकां आमचो प्रयत्न आसतलो की जें कितें आमी करूंक जाय आनी जें आमकां सांगलां, म्हाका विश्वास आहा की आमकां न्याय गावतलो. मुख्यमंत्रीन मागला की वॉटर ऑथॉरिटी जावंक जाय, ती जातली. मुख्यमंत्रीन आमकां जें कितें चर्चा जालें तें सगळें काय परत परत आमी पब्लिकान उलोवंक शकना. पूण गोंय राज्याक जे न्याय गावंक जाय तें न्याय गावतलें. आनी म्हाका खात्री आहा की आमचें वॉटर डायवर्ट जावचें ना. आनी मेन म्हणजे आयजच्या दिसा आमचो मुख्यमंत्रीक हांव विनंती करूंक सोदता की परत एकदां तेंच्या भाशणान एक येवकार करपाचें आमचे ऑपोजिशन लिडर आनी सगळे ऑपोजिशन मेंबराक की बाबा आमचे बरोबर या आनी आमच्या वांगडा रावात. ह्या संघर्शान तुमचे सगळ्यांचे आमकां साथ जाय. तुमचे सगळ्यांचो सपोर्ट आसल्यार आनी मुख्यमंत्रीक आनीक एक स्फूर्ती गावतली फुडें वचून थंय मांडपाक की बाबा गोंय राज्याचे विधानसभेन आमी युनॅनिमस रेजोल्युशन पास करून तुमच्या फुड्यान हाडलेलें आसा आनी पास करून तुमच्या फुडें दवरता. हे गोंय राज्याचे निर्णय आहा म्हणून. आनी म्हाका तरी दिसता की ह्या तरेन आमी करूंक जाय. आनी मागता तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन की आमी सगळ्यांनी हे सगळें विसरून जे कितें कांय दीस पयलीं घडल्या हे सगळें विसरून एक डायरेक्शनान वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. चड वेळ न घेता आयज विधानसभेन हो जो प्रस्ताव मांडला, हांव त्या प्रस्तावाक पूर्णपणे तेंको दिता. म्हाजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां पूर्णपणे तेंको दिता आनी हांव तांकां विश्वास दिता की आमी सगळे लोक तुज्या वांगडा रावतले, मुख्यमंत्री वांगडा रावतले. आनी आमकां तुजेर विश्वास आहा की न्याय जर गावलो की तेंच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आमकां न्याय गावतले. पूण ह्या तरेचे लोकांक मिसगायड करूं नाकात, लोकांक अस्वस्थ करूं नाकात. आमकां मातसो वेळ दियात आमचो जो विशय जो आहा सोडोवपाक. आनी म्हाका मुख्यमंत्रीन पूर्णपणे विश्वास आहा. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता स्पिकर सर. थँक्यू.